प्रितीच्या भाव भयणींनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची दुसरी चीट 13 ते 18 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया आनी तेजे उपरांत त्या उतराचेर आमी नियाल करुया. इजिप्ताक पडापड. ते वचना फुडें अवचितूच एक देवदूत झुजेक सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, तो हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. देखून बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. झुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन त्याच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मरसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सोरेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलेलें उतर पाडोन येवचे खातीर हें घडलें. बाळकांचो नास. तेन्ना विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळयोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी बेतलेहमांत आनी त्या आख्ख्या जिल्ल्यांत आपले मनीस धाडून विद्वानांकडे खबर काडून घेतलेल्या काडाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना मोठ्या रडण्याची आनी विलापाची एक बोब रामाक आयकूंक आयली. आपली भुरगीं आनीक नात देखून तांचे खातीर रडतो राकेल बुजवण घेवंक नाकारता. अशें जेरेमायास प्रवाद्या उदेशी सांगलेलें आसलें तें पाडून येयलें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज कितें घडटा. हेरोद पातशाय जेन्ना हेरोद पातशायक कळटा की ह्या 3 लोक जो येता थंयसर ह्या विद्वानी लोक येता भायलो आनी विचारता की हो पातशाय जो जल्मला खंयसर आहा तो. आनी तांचे कडसून सगळी चवकशी करून ताका कळटा की बेतलेहम शारान एक बाळूक जेजू जल्माचो आसा. तो ह्या विद्वानी लोक जो येयल्लो ताका म्हणटात मेजाय. हो आमी ह्या पातशायेचें फेस्त करता आमी 6 जानेराचेर. हे लोक आपल्या हेरोदा पातशाय कडेन येतात आनी हेरोद पातशायक सगळी खबर दितात आनी हेरोद पातशाय काबारता. तो काबारता कित्याक तो जाणो आतां तो पातशाय आनी दुसरो पातशाय जल्मलो जाल्यार ताचें सगळें निसंडण जावपाचें आहा. तर कितें करता तो तांकां बरे भाशेन त्रात करता आनी तांकां बेतलेहम शारान धाडटा. तो नको की आतां जेजू बेतलेहम शारान ना म्हणून. तो आतां नाजरेताक गेलो. बेतलेहम शारान तो ताजी जल्म जालो पूण आतां जेजू व्हडलो जाला. आतां 2 वर्सांचो जाला आनी तो नासरेत गांवांत आहा आनी तेंचें नोकेत रावल्लें तें तांकां दाखयलें तें जेजुलेम पावपाक जें आतां दिसना जाल्लें. जेन्ना ते हेरोद पातशाय कडेन सुटून भायर वेतात ते नोकेत तें दिसता तांकां आनी ते नाजरेत गांवांत तांकां वता आनी थंयसर ते जेजूच्या घरा कडेन पावतात आनी जेजूक नमस्कार करतात. भाव भयणींनो, आनी कितें घडटा. हेरोद पातशाय इतलो रागार जाता की 2 वर्सांच्या चेड्यांक आनी ल्हान आसता चेड्यांक ताका कळलें. त्या उपरांत तो सगल्या चेड्यांक 2 वर्सां खाली तांकां सगल्यांक जेशी मारता. पळय इतलो मनीस तो इतलो घाबरून ताका नाका की एक बाळूक एक दीस राजा जावन ताजी राजगोडगी म्हणजे ताजी राजगोडगी व्हरपाक. आनी कितें घडटा. देव जुजे कडेन उलयता आनी जुजेक सांगता, उठ, ताजी मोरयेक तुजे बायलेक घेवन त्या बाळका जेजूक घेवन इजिप्ताच्या गांवांत पयस वच. आनी जेन्ना वो हेरोद पातशाय तुज्या देशान पातशाय आसा तितल्या पर्यंत तो मरप वचून तूं थंयसर राव. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना ही आमी घडणी आयकता हें आमी देवाचें उतर आयकता आमच्या मनान कितें येतलें. जेन्ना एका मनशाक देवाचो संबंद ना, तो देवाक नको, जेजूचो संबंद ना, ताजे कडेन पवित्र आत्मा उलयना, तर कितें घडटा त्या मनशाक.
ताका सदांच भिरांत दिसता कोण तरी कितें कोत्तलो म्हणून, कोण कितें ताजी पोजिशन वतलो म्हणून, कोण ताजी राजवटकी बंद कोत्तलो म्हणून. आनी हें आजुनूय घडटा. कितें घडटा जेन्ना एका मनशाक खरेंच संबंद ना जेजूचो, तो मागणें करीत, तो सगळें देवस्पण करीत, पण खरेंच ताका संबंद ना देवाच्या उतराच्या वयर, ताका संबंद ना जेजूचो, ताका तें पवित्र आत्मा ताचे कडेन उलयना, फकत तें मागणें करता, देवस्पण करता, पूण खरेंच देवाच्या उतरान रिगून ना. तर कितें घडटा तांकां भिरांत दिसता. कोविड-19 येतलें, कोण म्हजें पोजिशन वतलो, कोण कितें करतलो म्हाका. आनी हेंच करून आमी दुसऱ्यांचें पाड घालपाक, दुसऱ्यांचें निसंडण करपाक आमी वावुरता. ह्याच हेरोद पातशाय भाशेन भाव भयणीनो, देवान जेजून आमकां ऑलरेडी सांगलां, जेन्ना आमी ताजे पाटलावदार जातले, लोक आमचेर आड येतलो, लोक आमचे विरुद्ध येतलो, आमकां बुणकुणीन घालतलो, आमकां त्रासान घालतलो. पूण जेन्ना आमी जाणू की जेजून आमकां सोडवण दिल्या म्हणून, आपल्या रोगता वरवीं आमची पातकां घेवन आमकां देवाची भुरगीं केल्या म्हणून आमकां कसली गरज भिरांत आसपाची. आमी जाणो की एक दीस आमी जेजू बरोबर सासणान जिवंक पावतले. देखून जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमची चोत्राय फकत जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारपाक. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, हेरोद पातशाय भाशेन आमी जावपाची गरज ना. आमकां सगळ्यांचें पाड घालपाची गरज ना, आमकां सगळ्यांक पयस करपाची गरज ना. जो लोक आमचेर आड येता, जो आमचे विरोध येता, पूण फकत आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया, हें देवाचें उतर पाडुया आनी खरेंच आमी जेजूक आनी देवाक दाखोवया की आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आयज आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजोतम तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.